तुझ्या काळीस मोची तुका दिना सोमेस मोनीस देवा बुर्गी ताच्या Perganto ka somya Jesu, perganto ka somya Jesu, aradanto ka somya Jesu, stuti tuka somya Jesu, wakarni tuka somya Jesu, namaskar tuka somya Jesu. आमच्या जेजू संगता ह्या घडये आम्ही आसा पुंड्या रुपी जेजू ताचे हजरपण आमचे संगता ह्या घडये तो दिवन आसा तस सोम्या ते आमचे दिस्त आमी कसोव्या ह्या घडये तस सोम्याक आमच्या कळसांत तावन आमी आराधन करया त्रिएका देवाची प्रतिरूप जावन आसा जेजू क्रिस्त जेजूची उतरां आमी उगडासा घडयेत जाणे म्हाका पळयला ताणें बापाकच पळयला फिलिपान सांगलें बापाम जेजू आमकां बापाक दाखय आनी ह्या सवालाक जाप म्हणले बरी जेजून सांगलेलीं ती उतरां ही आनी ह्या घडये तसो जेजू ह्या उंड्या रुपी आमचे संगात आसता आसता ताचें हजरपण आमच्या मदें आमी बगया आनी तेच त्रिएका देवाक आराधन करून गावया. आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका
जेजू क्रिस्ता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका त्रिएक देवा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना Alleluia, 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We glorify you, Jesus. Hallelujah. 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 सुमिया मैं तुकारा दान करता हूँ तुझी स्तुती महिमा मी वाकणता हूँ या घडये सोम्या आमचे संगता तू आसा ही तुका जावं अर्का तू आमचो देव आनी धनी सोम्या तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या तुका आराधन करूं तुजी वागणी करून तुजी स्तुती करूं तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या सोम्या आशेवन तुजो सांगा तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या सोम्या घेवन आमची विनवणी आमची प्रार्थना तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या सोम्या आशेवन तूं दिताय तें सांगतपण आनी तें समाधान या घडये सोम्या आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोन आसा आमच्या जिवितांत घडचें सगळें तुका कळीत आसा आमच्या जिवितांत जें कितें आमी बघून आसा जें कितें आटेविटें आमच्या जिवितांत आसा ज्या रितीचें जिवीत आमचें आसा सोम्या सगळें आसा तुजें तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता आमचो संतोष आमची दादोसकाय आमचे दूख आमचे उणेपण आमची पिडा शिडा सगळें तुज्या पांयां तळी हाडटा आमकां आमी तुज्या पांयां तळी समर्पण करता कशें मरी तुज्या पांयां तळी बसली तुका तिणें आयकलें आनी तिच्या जिवितांत तुवें विशेष आशिर्वाद तिका दिलोय तेच बरी मगळा जेजू हो थोडो वेळ तुज्या पांयां तळी बसूंक तुका आयकूंक तुजे तन वळटा ते आत्मीक जरीन
आमचे जिवीत आमी पवित्र करूंक ह्या घडी आमी समेस्तां तुज्या आशिर्वादान बर. ह्या प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. समेस्तां आमी बसया. कीर्तन नोरू. सर्व देशानो संतसान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाचें गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत, आमी ताच्या अधीन आसा. आमी ताची परजा, ताच्या सर्वाच्यो शिळयो. अर्गां स्तुती गावन ताच्या आंगणांत येया. अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो. सस्नाक ताचो मोग संततेच्या संतते पर्यंत ताचें विश्वासीपण. कीर्तन 100. आनी ह्या कीर्तनाची उतरां आमी आयकली. देवाक स्तुती गीत गावंक कीर्तनकार आमकां आपणे दिता. आनी ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसा मोगाच्या इश्टानो. ह्या घडये ताचें हजरपण आमच्या मदें आमी बगया. आमचे सगळे राटावळी, आमचे सगळे मतीतासची चिंतना कितें आसात, मागीर कितें काम आसा आनी कितें आसा, सगळे एक घडीभर आमी तेगेन दवरया. सोम्या सांगाता आमी रावया. एक घडीभर सोम्या सांगाता. त्या सोम्याचें हजरपण ह्या घडये म्हज्या देगेंत, म्हज्या जिवांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या सांगाता ह्या घडये बगचें प्रयत्न आमी करया. ह्या प्रशांत वातावरणांत ह्या सांजेच्या वेळार तसो सोम्यात रावन थोडो सुशेग घेवंक, तसो तें समाधान घेवंक आमी हांगासर आयल्या. ह्या घडये सोमी आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा. आमच्या काळजांतली सगळीं बगणां सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण कर. हें भजन आमी गावंक मुखार सरता आसतना तसो सोम्याच्या हजरपणाचो गुर्त जावन आमच्या काळजांत रावन आमी ताका आराधन करूंक मुखार सरया. आयल्या तुज्या दारां दर्शन दी सोम्या दर्शन दी सोम्या गोदार. आया तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या गोदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या गोदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या गोदार. दिव्ये रायल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार उपार. दिव्ये रायल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार उपार. दिव्ये रायल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार उपार. दिव्ये रायल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार उपार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या गोदार. आयल्या तुझ्या दारा
पायांक पडता तुझे संकर, पायांक पडता तुझे संकर. तू आमचो व्हड सोडवंदार, आमचो व्हड सोडवंदार. पायांक पडता तुझे संकर, पायांक पडता तुझे संकर. पायांक तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. पायांक तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. पायांक तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. पायांक तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या सोम्याचे हसरपण आमी बघून आसा. ताचेर आमची दिस्त आमी दवरया एक घडी. जेजूक आमी पळवया. म्हज्या आनी जेजू मध्ये ह्या घडये एक संभाषण अशा करचे प्रयत्न, जेजू लागी उलोवचे प्रयत्न आमी करया. जेजू आमच्या लागी जायत्या रितीन उलोवचे प्रयत्न करता. जावंक पुरो पवित्र पुस्तक आसूंक पुरो, वडिलांची शिकवण आसूंक पुरो, विविध रितीन आमच्या मलगड्या मरिफात आसूंक पुरो, देव मनशा लागी विविध रितीन उलयता. ह्या घडये आमी जेजू लागी उलोवंक प्रयत्न करया. जेजू लागी आमी कितें उलोवचें? जेजू लागी ह्या घडये ताणें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडून ताका आमी अर्गां दिवचें, अर्गां मागणें करया. जेजू, तुजे समोर आमी आसा ह्या घडये. सगळ्या आमच्या जिवितांत येदोळ म्हणसर तूं आमचे सांगाता रावुल्लय जेजू. इम्मॅनुएल, देव मनशां सांगता. मनशां सांगता तूं रावुल्लय, म्हजे सांगता तूं रावुल्लय, म्हज्या जिवितांत तूं रावुल्लय. म्हज्या जल्माच्या घडयेंतावन ह्या घडये म्हणसर मगळा जेजू विविध रितीच्या बेसावांनी आशिर्वादांनी म्हजें जिवीत तुवें सोबयलेलें आसा. मगळा जेजू तुका हांव अर्गां दितां. बरें जिवीत तुवें म्हाका दिलां. मगळा जेजू हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या सारक्याचो आनी सुरपायचो जावन तुवें म्हाका रचलाय. तुजो सुस्वास तुवें म्हज्या भितर घाल. म्हाका जिवीत दिल्ल्याक जेजू तुका अर्गां. विविध तालेंतांनी विविध सक्तेनी तुवें म्हाका भरलाय. चिंती सकत तुवें म्हाका दिल्याय. जाणवाय तुवें म्हाका दिल्याय. वावर करूंक त्राण तुवें म्हाका दिलाय. सकत तुवें म्हाका दिल्याय. जेजू तुका अर्गां. जेजू तुका अर्गां. एक बरें कुटाम तुवें म्हाका दिलाय. म्हजी इंसमोग करची मनशां, म्हाका सांगात दिवची मनशां, म्हजे सांगाता रावची मनशां. जेजू तुका अर्गां. संस्कारा मरिफात तुज्या कृपेन तुवें म्हाका भरलें. म्हज्या हस्तकी हांव कितेंच करूंक शकना. तुवें सांगलाय जेजू, म्हजे वेळी तुमी कितेंच करूंक शकनात. एक केस दोवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. कळीत आसा सोम्या, तुज्या कृपेन तुवें भरून येदोळ म्हणसर म्हाका तुवें सांबाळून व्हेलाय. जेजू तुका अर्गां. म्हजो दिसपट्टो वावर करूंक तुवें म्हाका सदांच आदार दिलाय. हांव पडतना, निराशी जातना, सलवतना, पिडेन पडतना, बेजारायन रावतना, रडतना, म्हाका कोणी दोशी दितना, मगळा जेजू तूं म्हजें सांगाता आसून तुवें म्हाका बुजयलें. म्हजी तुका पुसलीं.
म्हाका तुवें नवो बरवसो दिलोय. जेजू तुका अर्गां म्हज्या कुटुंबा जिवितांत तुवें म्हाका सांगात दिलोय. म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत नाना रितीचे समस्या आसूंक पुरो. जायते पटी म्हज्या जिवितांत म्हज्या मतींत चिंतना आयलेली आसात. हे सगळें म्हाका नाका. पूण जाल्यार जेजू हो बेस तुवें म्हाका दिल्लोय विंचून काडूंक जावंक पुरो तो धार्मीक जावंक पुरो तो कुटुंबा जिवीत आसो. ह्या बेसांत ती तिरासन सांबाळूंक, ह्या बेसांत तें पवित्रपण सांबाळूंक तुवें म्हाका येतोळ म्हणसर आशिर्वाद आनी बरलाय सोम्या. सदांच तूं म्हजे सांगाता उलयताय पवित्र पुस्तकां मरिफात, जाणवाय दिताय म्हज्या वडिलां मरिफात. म्हजें पोशण करताय, आत्मीक पोशण करताय ह्याच मेजांतोन वळच्या त्या खाणा वरवीं, उंड्या आनी वायना वरवीं. मगळा जेजू मेजूंक जावचें ना तुवें केल्ले ते उपकार. ह्या घडये म्हजें काळीज दिनवासण्याच्या बोगणांनी आसा. ह्या घडये सोम्या म्हजें काळीज तुका थँक्यू म्हणूंक आशेता, तुका अर्गां दिवंक आशेता. मगळा जेजू तुजे समोर आसा हांव, म्हाका तूं पळयोन आसाय. अर्गां तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. हे अर्गां गीत दिनवासण्याच्या बोगणांनी हांव गायतना सोम्या परत आनी परत तुवें केल्ले हर एक उपकार, तुवें दिल्ले हर एक बेसावां, तुवें केल्ली हर एक मजत आदार सगळें हांव उगडा साकाडटां आनी म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्गां दितां. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ
ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಮತ್ತೆ वंजेल अध्याय 9 ओळू 9 तावन 13 पर्यंत जेजू थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका कट्यार बसून आसलेल्या मातयो म्हणल्याक देखलो जेजून ताका म्हणलें ये म्हज्या फाटल्यान मातये उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना सबार सुंकागारांनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवें पंक्तीर बसले ही फरिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारांनी पतक्या सांगता कथा जेवता कित्याक जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्याक वैजांची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक वचा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पतक्यां कापोवंक भगवंतांक न्हय देवाचें उतर हें वाकणणी तुका क्रिस्ता म्हाका ज्येश्ठानो आयचो वंजल आमी आयकलो आनी ह्या वंजलाचेर मट्टो नियाळ आमी करया ह्या वंजलांत आमकां मातेवाचें वा लेवीचें आपण ह्या विशीं आमकां आयकूंक मेळटा लेवी विशयांत नियाळ करता आसतना जेजूच्या काळाक एक घडी फाटी वेचें आनी त्या समाजे विशीं वयल्लें कल्चरल वा सांस्कृतीक रितीन कितें घडोवन आसलें म्हणलें समजल्यार हे वांजेल समजोवंक आमकां इल्लें सलीस जाता आमकां कळीत आसा जुदेव समाजीक जायत्या वा जुदेव समुदायाक जायत्या रायांच्या हाताखाल आसचो अवकाश म्हळ्यार तांकां दाड घालन तांच्या हातीन आसचो तसले अवकाश तांकां जायते जाले तांच्या जिवितांत सबार वर्सांचे हिस्ट्री वा इतिहास आमी पळोवंक गेल्यार जावं पुरो इजिप्ताची बंदड आसूंक पुरो बॅबिलोनाची बंदड आसूंक पुरो अशें विविध बंदडाच्या हाताखाल वा विविध रायांच्या हाताखाल ही जुदेव समाज कश्टाताली
आणि जेजू येवच्या पयलें जाल्यार जायत्या रायांनी तांच्या हाताखाल तांकां दवरलें सिरिया गारा सूंक पुरो आनी अशें जायत्या रायांच्या हाताखाल ते आसले आनी जेजूच्या काळार रोमागारांच्या अधीन ही जुदेव समाज आसली रोमागार थंयसर राजवडकी चलयताले आनी ह्या रोमागारा मदें आनी जुदेव लोकां मदें संबंद बरो नासलो तुमकां इल्ले तरी कळीत आसूंक पुरो इतिहास वा इल्ले तरी कांय रिफ्लेक्शन तुमी आयकल्लें आसूंक पुरो पयलें जुदेव समाज तांचे मतीन ते चिंतप आसलें आमी विंचलेली परजा देवान आमकां विंचून काडलां आमी ताची परजा देखून रोमागार कोण आसा ते आमचे वर्गाचे न्हय ते अन्य देवाक पुजा करचे सूर्या देवाक पुजा करचे आनी खंयच्या देवाक पुजा करचे देखून ते आनी तांकां आनी आमकां सारकें वचना देखून असले एक धार्मीक रितीचें चिंतपाचें विंगडन आसलें देखून डिफरन्स आसलें देखून ह्या दोन समुदाया मदें बरो संबंद नासलो पूण रोमागार राजवडकी चलयतात देखून रोमागार कितें करताले गी म्हळ्यार जुदेव समाजाच्या थोड्यांक तांणी तांच्या राजवडकेंत तांणी वापरचें आसलें वावराडी जावन तांकां सांबाळाचे मनीस जावन तांणी दवरचें आसलें आनी अशें वावर करतल्या पैकी पवित्र पुस्तकांत आमकां थोडे वावराडी आयकूंक मेळटा तांचे पैकी एक जावन आसा मातेव आनी एकलो आसा आमकां पळय आमी उडा सकाळीत जाकेव तोय सुंक वसुलेगार तो जावन आसलो आनी मातेवी सुंक वसुलेगार जावन आसलो टॅक्स कलेक्ट करतालो आतां ह्या सुंक वसुलेगार म्हळ्यार कोण कसले टॅक्स करताले जेजूच्या काळार 3 वर्गाचे टॅक्स आसले 3 वर्गाचे तिरवो लोकांनी बांदूंक आसलो एक इन्कम तांच्या आदायाचो एक वांटो ताचे उपरांत दुसरें तांच्या जाग्याचे भूतेरिगे कितें म्हणटा आमी लँड टॅक्स आनी तिसरें जावन आसलें तांणी केल्ल्या बेळ्या वयर तांकां तिरवो बांदूंक आसलें तिरवो तांणी बांदूंक आसलो आनी हो मातेव सुंक वसुलेगार सुंका काट्यार बसून तांणी कितें गुड्स वा वस्तू कितें हाडटात तांचे बेळें कितें हाडटात ताचे वेव्हार करूंक ते वेता आसतना तें सगळें पळोवन ताचो सुंक कितें आसा ताणें थंयसर काण घेवंक आसलो लोकांनी ताचे कडेन दिवंक आसलो पूण कितें जातालें इतलें सगी ह्या सुंक वसुलेगारांक रोमागारांच्या अधीन आसात देखून तांकां कांय भेन नासलें लोक कितें करीत कोणा ते परस सगळें कांय भेन नासलें देखून हे सुंक वसुलेगार ते न्ही केवल रायाक दिवंक आसा तें मात्र न्ही इल्लें सडीतच वसूल करताले आनी ह्या मरिफात तांकां इल्लो सडीत आदाय मेळटालो तांकां तांचे पर्सनल कितें म्हणनी पॉकेटीक तांकां ते उरोवचे प्रयत्न करतले आनी ह्या मरिफात जेजूच्या काळार सुंक वसुलेगार कितें आसात टॅक्स कलेक्टर कितें आसात इल्ले बळादीक आसले आर्थीक रितीन तांकां तांचे लागीं बरे पयशे आसले तांकां अधिकार आसलो आनी अशें त्या समाजेंत तांकां एक व्हडलें स्थान आसा म्हणयत पूण एका कुशीन तांचे लागीं पयशे बदीक कितें आसा जाल्यार आनी एका कुशीन हो जुदेव समुदाय कितें आसा तांकां गण्य करिनातलो तांकां गौरव दिनातलो कित्याक ते रायाच्या हाताखाल आसात रोमागारांच्या हाताखाल आसात आनी आमचे पयशे ते काण घेतात आमकां ते बलात्कार करतात देखून तांकां पातकी म्हणून ते वलायताले तांकां एका रितीन तांकां गातकी म्हणचे आसले पातकी आनी गातकी ते देश आमकां द्रोह करचे तसले व्यक्ती देखून तांकां मनीस तांचे सांगता तांच्या इश्टागातेंत कोणी नासलो आतां असले एका परिस्थितींत जीवन आसून जावन आसा मातेव वा लेवी आमी पवित्र पुस्तकांत वलायता हो व्यक्ती थंयसर बसून सुंक वसूल करता आसतना जेजू तेनेच्यान पाशार जाता आनी जेजू तेनेच्यान पाशार जावसो लेवी वयर मातेवा वयर एक दिश्ट घालता आनी जेजून म्हणली उतरां जावन आसात ये म्हज्या फाटल्यान कोंकणींत आमी 3 शब्द उलयता ये म्हज्या फाटल्यान इंग्लिशांत 2 शब्द फॉलो मी ये म्हज्या फाटल्यान आनी मातेव कितें करता मातेव सगळें सोडटा आनी जेजूचो पटलाव करून येता मगच्या इश्टानो मातेवाक तो एक विशेष अनुभव ताच्या जिवितांत मातेवाक ती घडी ताच्या जिविताची एक विशेष घडी कित्याक म्हळ्यार तो व्हडलो म्हणसर समाज ताका वळखा नासली तो व्हडलो म्हणसर ताचेच म्हणलें एक इश्ट ताका नासले म्हजे सांगाता ये हांव तुजो इश्ट म्हजे सांगाता राव अशें म्हणून आपयल्लें ताका कोणी नात ताच्या जिवितांत तो व्हडलो म्हणस पूण ज्या घडये जेजू ताका भेटता जेजू ताका आपयता ये म्हज्या फाटल्यान माते उठलो आनी जेजूचो फाटलाव करून तो गेलो मगाच्या इश्टानो जेजू
आपयता ये म्हज्या फाटल्यान. आनी ह्या शब्दांनी ह्या उतरांक एक गुंडाय असो अर्थ आसा. मातेव ताच्या जिवितांत तो अर्थ समजलो. कळलो तो अर्थ. तो अर्थ इतलोच की आदलें आखेर जालें हे म्हज्या फाटल्यान नवें जिवीत आराम जाता. आदलें आखेर जालें, ह्या घडये आखेर जालें. ताणें कित्याक सोडलें सगळें. पवित्र पुस्तक सांगता ताणें ताचे लागीं आसलें थंयच सोडलें आनी तो जेजूचो पाटलाव करून गेलो. आदलें सगळें ताणें सांडलें. तो उठलो, जेजू फाटल्यान गेलो. ताच्या जिवितांत एक नवी रितीचो एक अनुभव ताच्या जिवितांत त्या घडये जालो. ताणें आदलें सांडलें, ताणें नवें आपणायलें. कितें नवें आपणायलें? मत्तेवाचें जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार तो 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो जालो. कितलोच्या लोकां मदें 12 जाणां तो तांचो एकलो व्यक्ती तो जालो. आदले ताणें सांडिल्ल्याचो परिणाम जावन ताका कितें मेळ्ळें? एक जेजूचो आपोस्तल जावचें भाग. दुसरें ती मुखलीं 3 वर्सां जेजूच्या परगट मिसावाची. त्या सगळ्या परगट मिसावांत मातेवान जेजूक सांगात दिलो. जेजूचो सांगाता तो रावलो. जेजूचो सांगाता रावल्ल्याचो गुर्त जावन निबाणें सुवार्ता परगटणार तो जालो. वांजेल मातेवाचो वांजेल आमी वाचता. मातेवाचो वांजेल आमकां जेजूचें जिवीत कितलें अपुरबायेन पिंतरायता. मातेवाचो वांजेल. आनी निमाणें ताणें तो शुभवार्ता नेम केवळ प्रसार केली. बगार ताणें बरयलें आनी आमरिफात आज म्हाका आनी तुका जेजूचो मिसावाचो वांटो आमकां कळीत आसा. मोगाच्या इश्टानो, ये म्हज्या फाटल्यान जेजू आपयता म्हाका आनी तुका. ये म्हज्या फाटल्यान फॉलो मी. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू म्हाका आनी तुका आपयता ह्या घडये 3 सुत्रां मातेवाक ताणें सांगली. ये म्हज्या फाटल्यान. जेजू आपयतना मातेव तसो वावर करनासलो. जेजून ताका आपयलें म्हज्या फाटल्यान ये. आदलें सांडूंक, नवें जिवीत आपणावंक. जेजू म्हाका आनी तुका आपयता काळोखाच्या त्या आदल्या जिवितांतावन उजवाडाच्या नव्या जिविताक. जेजू म्हाका आनी तुका आपयता पक्की जिवितांतावन पवित्रपणाच्या वाटेन समकोवच्याक. जेजू म्हाका आनी तुका आपयता ताचे सांगाता रावच्याक, सुवार्ता परगटणार हांवें जावच्याक. जेजून आपयल्ल्याचो गुर्त जावन म्हाका कितें फावो जाता? जेजून म्हाका आपयलें तर आनी हांव ताचे सांगता चल्लों तर तो म्हजीं दुखां पुसता. तो म्हाका धैर्यान भरता. तो म्हजे सांगता सदांच आसता. कितल्याय रितीचे खंयच्याय रितीचे कश्ट आयल्यार तो म्हाका सांगात दिता. ही जावन आसा जेजूची बसवणी. भिये नाकात, हांव तुमचे सांगता आसा. कित्याक जेजून सांगलेलां 3 उतरां आमी उगडासा काडयेत. जेजूचो पाटलाव केल्ल्याक हांवें भियोवची गरज ना. वर्त प्रतिफळ जेजू म्हाका मेटा मेटांनी दिता. ह्या घडये त्याच सोम्याच्या हजरपणांत हांव आनी तूं आसा. मोगाच्या इश्टानो, जेजू म्हाका आनी तुका आपोवणे दिता. ये म्हज्या फाटल्यान. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका कोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका कोपांत आपल्या. जेजू आपयता दुखांची पुसता. धैर्यान आमकां भरता. दुखां आमची पुसता. धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्या
तक्षण जेजू लागे आस्ता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आस्ता कष्टांत सांपडताना नष्टांनी अडसताना कष्टांत सांपडताना नष्टांनी अडसताना निराश नाका दैराना भय तुका उखलून धरता निराश नाका दैराना पळय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान तापया जेजू आपयता हिडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या कोणी तो जाऊं दे भेदभाव नसता बोलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो सांगी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता विज्ञान वारानी विश्वास दंडळताना विघ्ना अन्वारानी विश्वास दंडळताना धैर्यान भरता सांभाळ धरता पोटलून धरता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांभाळ भरता पोटलून धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान तापया जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान तापया जेजू आपयता सर्व आम्ही दिपी गल्या ಲುಕಾಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ 24 ವರ್ಡ್ 29.
आमचे संगता राव. आता सांज जाली आनी घडयेन दीस पडटलो. देखून तो तांचे संगता रावोंक भितर सरलो. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे संगता राव. सांज जाली घडयेन दीस पडटलो. एक ल्हानशी विनंती त्या दोगा आपोस्तलांनी जिवंत जेजू मुखार दवरली. एक ल्हानशें मागणें त्या दोगा आपोस्तलांनी जिवंत क्रिस्तां मुखार दवरलें. आनी त्या मागण्याक, त्या विनंतेक पवित्र पुस्तकाची मुखलीं उतरां भोव बरवशान बरलेलीं. देखून तो तांचे संगता रावोंक भितर सरलो. दादोसकायेन बरलेलीं उतरां मोगाचे इश्टान. सगळें पवित्र पुस्तक विविध पासावणी आमचे मुखार दवरता. द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. देव मनशा कुळाक सदांच आयकता. देव मनशांचे मागणे सदांच आयकता. दिंब्यांनी आमी ह्या घडये सोम्या मुखार आसा. ह्या रादानांत आमी भाग घेवंक आयल्या एक कारण जावन आसा. आमच्या जिवितांत कितें चड बरें म्हण दिसना तें सोम्याक सांगूंक. कितें चड बरें ना तें सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करूंक. नाना रितीची विनवणी, मागणी, खंत, हुस्को, नाना रितीची चिंता, भें सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करूंक ह्या घडये, ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी आसा. मनशाच्या जिवितांत नाना रितीचे वारे वादळ येता मोगाचे इश्टान. मार्काचो एवंजेल अध्याय 4 वळ 35 आनी मुखार जेजून दर्यो शांत करचें तें घडीत, वादळ थंड करचें तें घडीत आमी वाचता. पयण आपोस्तलांचे जेजू सांगाता जावन आसलें. एकाच सणे वारें वादळ उठलें, दोन बुडोवंक लागली. आमी बुडता सोम्या, आमकां राग. एक ल्हान विनंतेचें मागणें त्या आपोस्तलांनी जेजू मुखार दवरलें. आमी बुडता सोम्या, आमकां राग. एकलतेपणाचे मागणे आपोस्तलांनी जेजू मुखार दवरलें. त्या मागण्याक जेजून कान दिली. कुर्सार ओमकळोन आसच्या जेजूच्या समकार आसच्या एका स्वरान म्हणली ती उतरां. जेजू तो राज पदवी घेवन येताना म्हजो उडास दवर. कलतेपणाचे मागणे आनी त्या मागण्याक जेजून कान दिलें, बसावणी दिली. आजूच तूं म्हजे सांगाता आसतलोय बैंकुटांत. मोगाच्या इश्टानो, जेजू मुखार आमी आसा ह्या घडये. आमची विनंती, आमचे अत्रेग, आमचे दूख सोम्या मुखार आमी सांगया. आमचे सगळे जिविताचे कश्ट, वंदवण्यो, आमच्या जिविताचे निरासपण, आमची दुखां, आमचे बेजाराई सोम्या मुखार ह्या घडये आमी हाडया. आमच्या जिवितांत कितें सकड सारकें ना, वांकडे तिकडे आमचे जिवीत चलोवन आसा सोम्या. ह्या घडये सोम्याक आमी सांगया. कितलो वावंट केल्या रे, कितले कश्ट काडल्या रे, पताक पावत येतना आमचे जिवीत.
सोम्याक आमी सांगया आमची कलती विनंती ल्हानशी विनंती सोम्या मुखार आमी सांगया आमी धाकशेवचे नाका लजेवचे नाका मोगाचे इश्टान जंय आमी आसाव जाग्यार आमी आसाव थंय तावनूच सोम्या लागीं आमी मागया आमच्या कुटुंबा असो आमच्या भुरग्यां बाळांचो उगडास आमी काडया तांकां आमी जेजू मुखार हाडया आमच्या कुटुंबांत जर उणेपण आसा कश्ट आसात मनास्ताप आसा सोम्या मुखार आमी हाडया आमचे संगत राव सांज जाली घडयेन दीस बुडतलो आमच्या कुटुंबांत तो राव सोम्या मागया आमी आमच्या भुरग्यां बाळा सांगाता तो राव सोम्या जेजू आमकां बसवणी दिता हांव तुमचे सांगता आसतलो मागया आमी आमच्या पिढे शिडे खातीर जायते जाणांनी तांच्या पिढे खातीर बऱ्या भलायके खातीर मागोंक सांगला मोगाच्या इश्टान बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर जायत्यो विनंत्यो आमच्या लागीं विविध व्यक्तीकरण आसात ह्या घडये मगळा जेजू ह्या पिडेस्तांक तुज्या पांये तळे आमी हाडटा आमची विनवणी आमची मागणी सोम्या पिडेस्तां खातीर ह्या पिढे बरी फात आमचे जिवीत कश्टांचे जाला देदेस्पराचें जाला आर्थीक रितीन आमी कश्टार पडल्या मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या तरी एका पिडेस्त व्यक्तीक तुजें स्पर्श तूं फावो कर सोम्या बऱ्या भलायकेन तांकां बर समाधान तांकां ती धैर्य दी मलगडी मनशां घरांत साबार जाणां मलगडी एकसुरी आसात पिडेंत आसतात कश्टांत आसात मगळा जेजू ह्या सर्व मलगड्यांक तूं सदांच सांबाळन वर आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट आटेविटे सोम्या तुजे मुखार आमी हाडटा आमच्या वावरा जाग्यार नाना रितीचे कश्ट आमकां आसात आर्थीक रितीन आमी कश्टाता नाना रितीची सलवणी आमकां फावो जाल्या सोम्या सांगात दी आमकां सोम्या तुजो ह्या घडये त्या अपोस्तलांनी भियेल्ले बरी सोम्या आमी बुडता आमकां बचाव कर तांणी मागल्लें तलेंच मागणें तेंच मागणें सोम्या ह्या घडये आमी मागोन आसा नाना रितीचे बे आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आसा सोम्या सगळें तुज्या पांये तळे आमी भेटोवंक आयल्या तूं आमकां हात दितलोय तूं आमकां धरतलोय तूं आमकां सांगात दितलोय आमकां शाबीत तडीरान पायतलोय ह्या बरवशान ह्या पातीन सोम्या तुजे समर तुज्या पांये तळे आमी ह्या घडये आसा आमचे सांगाता राव सांज जाली घडयेन दीस बुडतलो आमचे सांगाता राव सोम्या निरासपणांत आमच्या संगी राव सोम्या आमच्या सलवणेंत आमच्या संगी राव सोम्या आमच्या कश्टांच्या वाटेंत तुजो आदार तुजो सांगात सदांच तूं आमकां दी तुजी दयाळाय आमकां दाखय तुजो विश्वासी मोग ह्या तुज्या परचेचेर दराळ मापान तूं वत हात जोडून आमी मागोन आसा सोम्या त्या गरजो सगळ्यो तूं स्विकार कर म्हण ह्या घडये आमी मागता मगळा जेजू तूं आमचो देव आनी धनी तुजे मुखार आमची मागणी ह्या घडये सगळी समर्पण करून हात उबारून सोम्या सगळी आमची प्रार्थना आमचे इरादे आमचे विनवण्यो आमची मागणी दूख बेजारा याटेविटे सगळे सोम्या तुज्या पांये तळी ह्या घडये समर्पण करता हालेलुया 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 सोम्या जेजू आमचे सांगाता तो राव सांज जाली आनी घडयेन दीस पडटलो ह्या विनंतीक सोम्या तुवें काण दिलें आनी तूं तांचे सांगाता तो रावलय सोम्या सोम्या तीच विनवणी ह्या घडये आमी आमच्या
तुझे मुखार आम्ही समर्पण करता. आमच्या जिवितांत राव स्वामी, आमच्या कष्टाच्या वाटेन, पिडेच्या वाटेन, सोलवणेच्या वाटेन, कष्टांच्या वेळार स्वामी आमकां तूं सांगात दी. विविध आठव, विविध चिंतना आमच्या मतींत रेवड घालतना आमकां तूं सांबाळणवर. नाना रितीचे प्रेम आमच्या काळजांत असलें पयस कर. बरवशाचे व्यक्ती आमकां कर. आमची दुखां पोस, आमकां समाधान दी, तदोसकाय दी. आमचे जिवीत बरें कर सोम्या. हे सगळे विनवणी सोम्या तुझ्या मुखार आमी दवरता. आमचे मागणे तो स्वीकार कर. आमेन, आमेन, आमेन. Yehoda Sacramenta Sasranama Kuruya Urvilya Dyarupavodla Novyoridiyadarya Aspe Krishna Bhavata Chegadiya Zashin Bapa Dashin Sputa Ullasani Stuti Sa Sasna eka stळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाठा. आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿ